स्मार्ट सिटीचे सीईओज कॉन्फरन्स आशिल्ले कॉन्फरन्स ऑन डाटा एंड टेक्नॉलॉजी ह्या बेसिसाचेर पणजी स्मार्ट सिटी मिशन हांच्यांनी ही हांगासर पणजेत ऑर्गनायज केल्या. सगळ्यात पयली म्हणजे खूब खोस भोगता की पुराय देशांतल्यो ज्यो 100 स्मार्ट सिटीज जावपाच्यो आसा तांचे सीईओज हांगासर आयल्या. 2 दिसाच्या कॉन्फरन्सान डेटा टेक्नॉलॉजी नॉलेज शेअरिंग जे करपाक जाय पळय ते हांगासर करतले. डेफिनेटली पुराय देशभरांतल्या सीईओंक एकमेकाच्या नॉलेज शेअरिंगाक हाजो खूब मोठो फायदो जो आसा तो जावपाक शकता. तांचे कॉन्फरन्स कंटिन्युअसली हे 2 दीस चलतले आनी ताज्या उपरांत दे आर प्लॅनिंग फ्युचर कशा पद्दतीन करपाक जाय. गोंयांतली पणजे स्मार्ट सिटी मिशन ही स्मार्ट सिटीच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. जाल्यार वेगवेगळे प्रोजेक्ट खास करून ज्ञान सेतू हो प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी मिशनाच्या अंडर केला, प्रॉमिनंट हो प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी मिशनाच्या अंडर केला आणि सांतिनेज क्रीक जो आम्ही हातात घेतला, असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आमकां पळोवपाक मेळटले. त्या खातीरच म्हाका दिसता ह्या कॉन्फरन्साक बेस्ट विशीस दिवपा खातीर जावंक हांगासर आयिल्ले. टोटल आनी कितले प्रोजेक्ट येवपाक आसा स्मार्ट सिटी? वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी स्मार्ट सिटीन रेडी करून धाडल्या ते इन फ्युचर स्मार्ट सिटी कडल्यान सरकाराक येतले. सीईओज का स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस आज पंजिम के इस सिटी में है. पंजिम स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है. मोर देन 100 CEOs आर रिप्रेजेंटिंग दिस कॉन्फ्रेंस. और मुझे लगता है कि पंजिम जैसे हेरिटेज सिटी कैपिटल ऑफ गोवा में इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा महत्व है. इसके लिए उनके बीच में जो नॉलेज शेयरिंग होगा, इसके बीच में जो डाटा और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशंस होगा, देश के लिए आगे इस तरह के कॉन्फ्रेंस का बड़ा फ़ायदा अभी सभी स्मार्ट सिटीज़ को होने वाला है. इससे आगे भी मुझे लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट इन ईच स्टेट इसको अलाउ करने वाले. सर आणि एक आशिल्ले सर की स्मार्ट सिटी जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोक म्हणटा की स्मार्ट सिटीचे जे काम आसा ते कंपॅरेटिवली PWD कून सामकें स्लो आसा चल्ला. जे तेजेर कशें पळयता तुमी? स्मार्ट सिटीचे काम वेगवेगळ्यो एजन्सी करता. एखाद्या दुसऱ्या एजन्सी कडल्यान ते स्लो आसतले. स्मार्ट सिटी डायरेक्ट करिना तर ते वेगवेगळ्या एजन्सीच्या थ्रू करीत असतात.